प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा मार्कूचो 9 विसवोर वोड 2 ते 13 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 9 वर्सेस 2 to 13. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. 6 दीस उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जोआंक आपणा बरोबर घेवन एकवडे आसचे खातीर एका उंच दोंगरार गेलो आनी तांचे मुखार ताणें आपलें रूप बदल्लें. ताची वस्त्रां इतली लोकलोकीत की संवसारांत कोणूय मोडवळा लागीं धोवी करूंक जायना तितली धोवी फूल जाली. आनी थंय मोइसेस आनी एलिजा जेजू लागीं उलयतो तांकां दिश्टी पडलो. तेन्ना पेद्रून उलोवन जेजूक म्हणलें, राबाय म्हणजे गुरुजी, आमी हांगासरूच आसल्यार बरें. तर 3 तोंबू करुया, एक तुका, एक मोइसेसाक आनी एक एलिजाक. कितें म्हणचे तें तोच नोकळो आसलो. ते भियोन कांपलेले आनी एका कुपांत तांचेर सावळी घाली आनी कुपांतल्यान अशी एक जाप जाली, अपुर्बायेचो तो, हो म्हजो पूत, ताचें आयकात. ओवचीत भोंवतणी नदर मारतूच जेजू बगोर आपणा बरोबर आनी कोण तांकां दिश्टी पडलो ना. दोंगरा वेलें देंवताना देखलेलें तें मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जायसर कोणाकूच सांगी नाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. मरणांतलो पुनर्जीवन जावप हें कितें जायत काय म्हूण विचार करीत तांणी ही गजाल आपणा भितर सांबाळली. तेन्ना एलिजा पयलो येवंक जाय म्हूण धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात, तांणी ताचे लागीं अशें विचारलें. होय, सगलें नव्यान मांडून हाडूंक एलिजा खऱ्यांनीच पयलो येता. तोरी आसतना मनशाच्या पुतान जायते सोंसूंक जाय म्हूण आनी मनशांनी ताची बेपर्वा करूंक जाय म्हूण कशें बरयल्लें आसा तर. पूण हांव तुमकां सांगतां, एलिजा न्हयच आयलो, पूण ताचे विशीं बरयल्लें आसलें त्या प्रमाणें आपणाक जाय आसलें तशें ताणें ताचे सरशीं केलें. असो ताणें जबाब दिलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शुवर्तमान जें आमी वाचलां, आमी पळयता की जेजूचें रुपांतर जाता. आनी जेन्ना जेजू आपल्या शिसांक पेद्रूक, जोआंक आनी जाकोबाक घेवन दोंगराचेर वयर चडोन वेता, थंयसर ताचें आख्खें आंगोस्त्र धोय जाता. तो आतां एकदम जो स्वर्गार आसा तो दिसता. आनी भाव भयणीनो, आतां हे शीस जेजूक फकत मनीस सारको पडना, पूण ताका देव कहो पडयतात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना अशें घडटा, कुपांतल्यान एक आवाज येता आनी कुपांतल्यान हो आवाज म्हणटा, आपुरबायेचो तो म्हजो पूत, ताचें आयकात. भाव भयणीनो, हो सर्गीच्या बापाचो आवाज आसलो आनी तो म्हणटा, आपुरबायेचो तो हो म्हजो पूत, ताचें आयकात. भाव भयणीनो, सर्गीचो बाप जेन्ना जेजूचो बातीस जालो तेन्ना भाव भयणीनो, जेजून जोआन बातिस्ताक आपलो बातीस दिवन सांगलोलो. आनी कितें घडलें भाव भयणीनो, जोआन बातिस्तान जेजूक बातीस दिना फुडें सर्गीच्या बापाचो आवाज येयल्लो आनी थंयसर सर्गीचो बाप म्हणटालो, आपुरबायेचो हो म्हजो पूत, सगलें म्हजें धादोसपण ताचेर आसा. आनी आयज दुसरे पाट जेन्ना आमी हो आवाज जो बरयल्लो आमकां आमी वाचता, हो सर्गीचो बाप जेजू आतां सगलें काबार केल्या उपरांत, देवाचें उतर शिकयल्या उपरांत, आपल्या बापाची खोशी केल्या उपरांत, हो सर्गीचो बाप आतां हो पोत्तून उलयता आनी म्हणटा, आपुरबायेचो तो हो म्हजो पूत, ताचें आयकात. आनी भाव भयणीनो, ह्या शिसांक कळोन येता की जेजू फकत मनीस न्हय. वय ते जाणून आसले की तो मेसाय म्हणून, पूण पेद्रूनय सांगलेलें जेजू की तूं देवाचो पूत म्हणून, तूं मेसाय म्हणून. पूण आतां सर्गीचो बाप आपलें तोंड उक्तें करून शिसां वजीर म्हणटा, आपुरबायेचो तो हो म्हजो पूत, ताचें आयकात. आनी भाव भयणीनो, थोड्या दिसांनी जेजू आतां खुर्सार वचपाचो आसलो. ताचें मरण आसपाचें आसलें आनी तो आख्ख्या मनशा कुडा पासत आतां मरपाचो आसलो. म्हणून जेजूक आतां घोटाय जाल्ली, ताका देवाची शक्ती जायल्ली, ताका देवाची कृपा जायल्ली, हें सगलें सोंसूंक. आनी सर्गीचो बाप पाटी रावना. जेन्ना जेजू वयर वेता, तो आतां शिसांक आपलें
आपलें देवपण म्हणटा तो देव म्हणून तो आपल्या शिसांक दाखयता. आनी दुसरें म्हणल्यार भाव भयणीनो, तो आतां ही उतरां आपल्या सोगीच्या बापाची आयकता. आपुरबायचो म्हजो पूत ताचें आयकात. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना इतलीं 2000 वर्सां जावन हें शिवोर्तमान आमी आयकता, आमकां आवाज असो येवचो ना की तूं आपुरबायचो पूत, तूं म्हजी आपुरबायची तूं कित्याक भाव भयणीनो, आतां जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, जेजूक आमचो सोमी देव मानून घेतला आमी, देव आपलो पवित्र आत्मा आमकां दिता. आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. म्हणटच आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाल्या भाव भयणीनो, आमी कितें करूंक जाय? आतां आमची कूड पवित्राचें मंदीर जाल्यार देव आपलो मोग, शीं मेळ नासलेलो मोग पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्या काळजान ओतयता. भाव भयणीनो, हो मोग जो देवाचो आसा, शी मेळ नासलेलो मोग आमचे भितर उरता. कित्याक? आमी देवाची भुरगीं म्हणून, आमी देवाच्यो पुतो आनी देवाचे धुयो म्हणून. म्हणटच आमकां तो मोग आमी अणभवूंक जाय जाल्यार, आमी आपणावंक जाय जाल्यार, आमी ते रिसीव करपाक जाय जाल्यार आमकां जाय जेजूचेर बावर दवरपाक. ताणें कितें केलां आमचे पासून खुरसार? आतां देव आमकां आपलो पवित्र आत्मा दिता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी देव आपलो पवित्र मोग आमचे भितर ओतयता आनी आतां आमकां सगल्यांक आपल्यो पूत आनी आपले धुव म्हणून मानून घेता. आनी भाव भयणीनो, आमी पूत आनी धुव जाल्यार आतां आमी कोणाचें आमी कितें करता? आमी देवाचें उतर आयकता. खरेपणी देवाचें उतर आयकता. आमी जेजूचें उतर आयकता. जे भाशेन स्वर्गीचो बाप त्या शिसांक म्हणूंक लागलो, आपुरबायचो तो म्हजो पूत, ताचें आयकात. तर आमी आतां पवित्र आत्म्या उदेशी जेजूचें उतर आयकता. आमी तें उतर फकत आयकना एका कानान दुसऱ्या कानान सोडना, पूण तें उतर आमी आयकता, तें उतर आमी पाळटा. आनी जेजू भाशेन जे भाशेन जेजून आपल्या बापाची खोशी केली, आतां आमी स्वर्गीच्या बापाची खोशी करता. आमी देवाचें उतर पाळटा आनी खरेपणी आमी पूत आनी धुव म्हणून आमी ह्या संवसारांत जियेता. कित्याक एक दीस आमी स्वर्ग राज्यांत आमी जिवंक जाय. म्हणटच ह्या संवसारांत आतां पुतो आनी धुव भाशेन देवाचें उतर पाळून आमी आतां ह्या संवसारांत जिवंक जाय. तर भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें शिवोर्तमान आमी वाचता, हाचेर नियाळ करता, आमी देवाच्या उतरान रिगून रावुया. देवाचें उतर जेजू भाशेन करुया. तें उतर पाळून आमी खरो पूत आनी धुव म्हणून आमी ह्या संवसारांत जिवन आमच्या बापाची खोशी करुया. आनी एक दीस आमी जाणो की खोशी केल्या जाल्यार एक दीस आमी स्वर्गीच्या राज्यांत आमी हें सूख भोगूंक पावतले. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव